मार्चाच्या उपरांत हांव पयलेच फावटी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीक मेळटालो. तांकां राज्यांतली कोवीड स्थिती कितें आसा ही एक्सप्लेन केली आनी माननीय पंतप्रधानांनी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पॅकेज तांच्यांनी डिक्लेअर केल्ली. ताचे गोंयांत कशा पद्दतीन आमी लोकांक ताचो बेनिफीट मेळून दिलो तो एक्सप्लेन केलो आनी खास करून जे आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा हो कन्सेप्ट जो आमी येता त्या फाल्यांच्यान लॉन्च करता ताज्या बद्दल तांकां सांगलें आणि विशेष करून मायनींग ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर तांचे कडेन डिस्कशनाक गेल्लो. तांच्यांनी आयकून घेतलें सगळें वेवस्थीत रित्या आनी त्याच बरोबर तांच्यांनी हो विशय जाता तितके बेगीन सोडोवपा खातीर मायन्स मिनिस्टर आनी होम मिनिस्टर म्हणजे हांच्याय कडेन हो विशय परत एकदां मांडून एक 8-10 दिसां भितर परत एकदां हाजे रिव्यू मिटींग घेवपाचो तांच्यांनी इच्छा व्यक्त केल्या. आनी त्याच बरोबर परत मायन्स मिनिस्टर जोशीजी हांकांय हांव आयजूच मेळ्ळो, मायन्स मिनिस्टर थंयचो सेक्रेटरी, आनी तांकां पुराय डिटेल्स म्हणजे कशा पद्दतीन सुप्रीम कोर्टान आमी अडकल्या, कशा पद्दतीन हांगासर आत्तां स्टक जाला आनी आमकां मायन्स सुरू जावप हें कितलें गरजेचें आसा हें हांवें तांकां पटोवन दिलां. जोशीजींक हो विशय मायन्स मिनिस्टर हांकां पटलेलो आसा. तांच्यांनी 10 तारखे पर्यंत परत हेजेर एकदां तांच्या ऑफिसान विथ द कन्सर्न ऑफिसर्स आमचे रिगार्डींग द ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट वील गो देअर, वील डिस्कस ऑन दीस इशू. डेफिनेटली आमी खंय तरी एक कन्सेन्ससचेर पावतले जेणे करून जाता तितके बेगीन मायनींग सुरू जावचें ह्या विशयाचेर.